24/7/25 हांगा इन्स्पेक्शन गेल्ले आमच्या डावली टिकरवाली पंचायतीन की हे सगळे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा सगळे डेमोलिशा वयता म्हणून आता कितें जालें अकस्मात आमकां पळय 23 तारखेर हांगा नोटीस येयल्या की तुमी डेमोलिश करचे म्हणून आनी 15 दिसा टायम दिला जालां कितें मेन पंचायती कडेन प्लान कांय ना कसलें डॉक्युमेंटूय ना पंचायती कडेन आनी तुमी डायरेक्ट येवन आमकां डेमोलिश करता म्हणजे जर ती कितें पंचायतीन PWD कडेन म्हाका जाय आशिल्लें सगळो रिकॉर्ड आनी PWD मनशांक घेवन आमकां डिमार्केशन दिवपाक लोक हांगा काडपाक रेडी आसा पूण डायरेक्ट मुट्टले म्हणून कशें नोटीस धाडटा तेन्ना पंचायतीन हांकां PWD सांगचें आनी तांकां घेवन हांगा आमकां डिमार्केशन दिवचें आमी काडपाक रेडी आसा आमचो प्रॉब्लेम कांय ना आनी 70 लोकांक सुमार हांगा सगळे नोटीस येयले आसा सद्या सर्वे बीन पयलीं जाल्लो सर्वे बी काय जावना पयलीं आनी मेन कितें आसा सगळो रिकॉर्ड टोटल रिकॉर्ड PWD आसा तेंचे कडेन कांय ना पंचायतीक रिकॉर्ड कसलोच ना सो तुमकां आतां शोकस नोटीस ती खंयच्यातल्यान डायरेक्ट हायकोर्टांतल्यान येयल्या हेणे धाडल्या पंचायतीन धाडल्या आमकां ती सेक्रेटरीन धाडल्या नोटीस आमकां हायकोर्टाचो एक नोटीस आयिल्लो की रोड सायडीन जे आसा ते क्लियर करा म्हणून आमकां नोटीस आयलो आनी सर्वे ऑफिस सर्वे डिपार्टमेंट येयले आनी मामलेदार कलेक्टर येयले आनी ते रोड सायडीन आसा लोकांले प्रायवेट प्रॉपर्टी पावून ते बोट दाखोवन गेले आनी ते बेश्टे कोण बोडको घेता कोण इलिगल धंदो करता तेंची नांव घेवन गेले पूण एक्झॅक्ट ओनराक तेमी नोटीस काडूना आनी एक्झॅक्ट ओनराक नोटीस काडूना तेंचे कडेन लिस्ट ना लिस्ट आसा PWD कडेन लिस्ट आसा खंयची जमीन एक्वायर केल्या ती आनी ह्या पंचायतीन PWD रिपोर्ट मागचो रिकॉर्ड मागचो आनी सगळ्यांक आयडेंटिफाय करचे बाबा PWD जमनीन त्यांचे शॉपा या घरां आसा की हे डायरेक्ट येयल्यार इन्स्पेक्शन की सांगता की हायकोर्टाचो नोटीस आयला ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन घाल पूण हायकोर्टाचो नोटीस ही जमीन जो आसा PWDची जर एक्वायर केला ती जमीन PWDची हायकोर्टान PWD डायरेक्शन दिवपाक जाय अलॉंग विथ द सर्वेयर तेमी हे डिमार्केशन करपाक जाय आसलें आनी खंय पॉयंट येता आनी तेंची खंय जमीन एक्वायर केला ती तेमच्या दाखोवपाक आयली येयले आनी तेमचे बेश्टे रस्त्यार भोंवल्या आनी तेमी ते गाडी आसा पळय कितें कमर्शियल कोणा लोकांक ओन प्रॉपर्टी आसा ती बोट शेड कार्ड म्हणून सांगल्या पूण ते म्हणटा कितें आमचो गांवचो लोक काडपाक रेडी आसा ते सांगता आमकां एक्झॅक्ट की आपली एरिया कितली वयता ती आनी आमी काडटा आनी आमचो गांवचो लोक ते कॉपरेट करपी पूण कितें जालां ते कमर्शियल धंदो करता आनी आमचे ST मोस्टली ST पॉप्युलेशन आसा आनी मोस्टली ST लोक ते रोडार बसून आमचे कितें तरी पोटा खातीर करता हांव तेंचे अगेन्स्ट न्हू आनी आमचो ST लोक काडपाक रेडी आसा हांव कितें म्हणटा PWD तांकां एक्झॅक्ट अलॉंग विथ द सर्वे एक्झॅक्ट पॉयंट तांकां दिवचो आनी तांकां क्लियर करपाक लावचें आमचे पंचायत लेवलार तांकां कसलोच ऑब्जेक्शन आसपाना खंयच्या डिपार्टमेंटाक आयदर PWD आयदर हायकोर्ट